एम्सात ॲडमीट आशिल्ल्या दुयेंत मुख्यमंत्री पर्रीकारान आपयल्ले बसकेक गोयचे मंत्री आनी भाजपाचे कोर ग्रुपाचे कांय फुडारी ब्रेस्तारात दिल्ली पावले। शुक्रारा सकाळच्यान खंय पर्रीकार 1 to 1 बसका घेतलो। सुदीन, विजय, श्रीपाद एकेच फ्लायटीन दिल्ली पावले। रोहन खंवटे दिल्ली आसा। गोविंद शुक्रारा सकाळी दिल्ली वता। नॉन मिनिस्टर एकल्या मायकलाकूच दिल्ली आमंत्रण। बीजेपीचे 4 मंत्री दिल्ली। गोवा फॉरवर्डाचे विनोद जयेश थंय वयचे ना। मगोचो फक्त सुदीन, बाबू आजगांवकाराक आपोवणे ना। बीजेपीचे खासदार सावयकार, विनय, खजिनदार संजीव दिल्लीत। शुक्रारची बसका सगळ्यांबरोबर एकठांय जातली म्हूण आदीं सांगिल्ले, मात आतां सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ही बसका पयलीं 1 to 1 आनी मागीर गरज पडल्यार एकठांय जातली। मुख्यमंत्र्याच्या खात्याच्या कोटांचेर ह्या बसकेंत निर्णय जातलो। प्रश्न मुख्यमंत्र्याच्या खात्यांचेर आसा। मुख्यमंत्र्याची खाती हो बीजेपीचो कोटा अशें कांय जाणांचें मत। मुख्यमंत्र्याक कोटा लागना ती सगळ्यांची युतीची सुत्रां। मुख्यमंत्र्याची खाती बीजेपी कडेनूच उरूंक जाय, बीजेपीची सुत्रां। मुख्यमंत्र्या कडेन 40 खाती, बीजेपीच्या एकल्याक 10 खाती सगळ्या मंत्रिमंडळाक काय बीजेपीकूच हाचेर शुक्रारा निर्णय जातलो। युती पक्षाचे विजय आनी सुदीन दोगूच गेल्यात। तांच्या बाकीच्या मंत्र्यांक दिल्ली आपोवंक ना। सगळ्या मदीं कळंगूटचो बीजेपीचो आमदार मायकल लोबोह एकटोच नॉन मिनिस्टर दिल्ली पावला। तिडो सुटलो जाल्यार शुक्रारा सांज मेरेन खंय खातें वांटपूय जावपाक शकता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।